गोयात किंग मोमोची राजवट पणजे सावन कार्निवालाच्या फ्लोटांक सुरवात। मुख्यमंत्री म्हणटा कार्निवाल गोयचे कल्चरल टुरिझम प्रमोट करता। गोयचे कल्चर ह्या फ्लोटाच्या निमित्तान ते कार्निवालांतल्यान दाखयता। हांव सगळ्या कलाकारांक एप्रिसिएट करता आणि कार्निवल हे फुडले 5 दीस चलपी वेगवेगळ्या सिटींतले कार्निवल समेस्त गोंयकारांच्या मदीं एक कम्युनल हार्मोनी ही सातत्यात दिसता। म्हणजे आमी गोंयांतलें टुरिझम वाडोवपा खातीर सातत्यात म्हणजे कार्निवल आसतले, शिगमो आसतले, तो अशा पद्दतीची वेगवेगळी फेस्टिवल्स ही टुरिस्ट नॅशनल आणि इंटरनॅशनल टुरिस्ट अट्रॅक्ट करपा खातीर ही फेस्टिवल सातत्यात करीत आसा। कल्चरल टुरिझम हो कार्निवल हे कल्चरल टुरिझमाचोच भाग आसा आणि ते प्रमोट करपा खातीर सातत्यात आमचे टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटे हे सदोदीत वावरीत आसा। कार्निवालाच्या माध्यमांतल्यान गोयच्या टुरिझमाक वेगळी बूस्ट मेळटली म्हूण रोहन खंवटे उलयला। गोयचो कार्निवल म्हणले इज अ फेस्टिवल वे लायक कार्निवल इन शिगमो थ्रू आउट द इयर पीपल डिफरंटली फ्रॉम डोमेस्टीक आणि इंटरनॅशनल ट्रॅव्हलर्स मुद्दाम येता व कार्निवल आनी शिगम्याचो आस्वाद घेवपाक। आज कार्निवल घेता आसतना इट अलाउज अस टू शोकेज आवर कल्चर, आवर हेरिटेज, आवर ट्रेडिशन, आवर कलिनरी आणि मेक इट व्हेरी इन्क्लुझिव्ह। अंदूच्या कार्निवालाक वर्षा उसगांव करूय आशिल्ली। असो आशिल्लो जेन्ना कार्निवाल बऱ्यापैकी ट्युरिस्ट येताले पण तो इतलो इंटरनॅशनल नाशिल्लो, कमी ट्युरिस्ट आसताले, पण आज खऱ्या अर्थान नवीन पिढीन तो इंटरनॅशनल लेवलार व्हेला, ग्लोबल लेवलार व्हेला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।